भाषा शिकूंक कसलेंच बंधन ना, मागीर खंयच्या भाशेन भुरग्यांनी शिकचें हाचेर वाद कित्याक काय म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस उलयलो. भुरग्यांची माध्यम भास थारावपाचो अधिकार पालकांक आसचो म्हूण फ्रांसीस परत उलयला. बार्देस तालुक्यांतल्या 12वेच्या भुरग्यांक सरकारान लॅपटॉप वाटले. सध्या गोंयभर भुरग्यांक लॅपटॉप वाटप चल्लां. बार्देस तालुक्यांतल्या 12वेच्या भुरग्यांक लॅपटॉप दिवपाचो सुवाळो म्हापशेच्या सारस्वत कॉलेजींत जालो. सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा मुखेल सोयरो आशिल्लो. आम्ही सगळे कोंकणी उलयता. आमची वर्तमानपत्रां सगळी मराठी आहा. टीव्हीन आमी सगळे हिंदी प्रोग्राम बरयता सगळे इंग्लीश बरयता. म्हणजे आमी 4 भाशा वापरता. म्हाका बरें दिसता, गर्व दिसता की सगळी आमची भुरगीं 4 भाशा शिकता. पूण 10 भाशा शिकपाक कांय अडचण ना. यू कॅन लर्न एज मेनी लँग्वेजेस एज यू वॉन्ट. So why we should fight over which languages you should study? I always say the parents should choose the language for the children. आवय बापान विचार करचो आनी आपल्या भुरग्यांक खंयचे भाशेन शिक्षण घेवपाक जाय तें घेवन दी. सो दॅट वी आर फ्री. पूण चड भाशा शिकपाची अडचण ना. देर इज नो लिमीट फॉर स्टडींग. देर इज नो लिमीट फॉर लर्निंग. गोंयांत शिक्षण क्षेत्रांत जितल्यो येवजण्यो आसात तितल्यो आनीक खंयच्याच राज्यांत ना अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा. मांद्रेच्या 12वेच्या भुरग्यांक मुख्यमंत्र्यान लॅपटॉप वाटले. आमचे गेले चिमूट राज्य पण शैक्षणिक क्षेत्रात जी कॉन्ट्रिब्युशन आमचे आसा ते अन्य खंयच्या राज्यात येना. अशें लॅपटॉप महाराष्ट्रात दिनात, कुशीक दुसऱ्या कडेन कर्नाटक लागता थंय दिनात. भुरग्यांनी लॅपटॉपाचो बरे तरेन वापर करचो असो उलो पर्यावरण मंत्री राजेंद्र आल्लेकारान मारला. पेडणेच्या 12वेच्या भुरग्यांक आल्लेकारान लॅपटॉप दिले. सुवाळो पेडणेच्या सरकारी कॉलेजींत जालो. गोष्ट कशी वापरतात ताचेर अवलंबून असता. आणि म्हणून टेक्नॉलॉजी ही ते दुधारी शस्त्र आसा. दुधारी शस्त्र ताका दोन्ही सायडीक धार आसा. खंयची सायड वापरपाची, कशें वापरपाचें तें ठरोवप हें आमचे कडेन आसता. आणि म्हणून आयज काल जाणटे लोक सदांच तुमकां उपदेश करतना तुमच्या लक्षांत येता आसतले ते मोबायल वापरू नाका, वापरू नाका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळंगूट पंचायतीन दवरिल्ले म्युझिकल शोक बरीच गर्दी पडली. कळंगूट दर्यावेळेर 2 दिसांचो फेस्टिवल जालो. सेगीत दुसरे वर्सा हो फेस्टिवल दवरिल्लो. पळयात म्युझिकल शोची एक झलक. घेऊ एक विराम.